म्हजे काणयेचें नांव आसा वाग आयलो. एका गांवांत एक राखणो रावतालो. तो आपली गोरवां घेवन गांवा कुशीचे चरवान चोरूंक व्हरतालो. एक दीस तो दुयेंत जालो म्हण ताणें ताच्या पुताक आपोवन थोडे दीस गोरवां चोरूंक व्हरपाचें काम दिलें. पूत वेणू खूब मस्तो आसलो. तो बाकीच्यांक कुसां लावन झगडटालो. फकाणां करपाची तर ताका संवयच लागिल्ली. पूण तो बापायक खूब मानतालो. ताचें सगळें आयकतालो. बापायन सांगतकच तो रोखडोच गोरवां चोरोवंक व्हरूंक भायर सरलो. ताचे एका हातांत बडी आनी दुसऱ्या हातांत गोफीण आशिल्ली. चरवांत पावतकच तो एका व्हडल्या आनी मदीं उबे आशिल्ल्या झाडाचेर बसून गोफिणीन फातर मारून खेळूंक लागलो. थोड्या वेळान वाजेलो. आतां कितें करचें म्हूण तो येवजूंक लागलो. ताका एक युक्त सुचली. ताणें मस्ती करपाचें येवजिलें. तो व्हडा व्हडान आड्डूंक लागलो. वाग आयलो, वाग, वाग, वाचयात, वाचयात. वेणूची आड्डणी शेजरा शेतांत काम करपी लोकांनी आयकली. लोक धांवत ताका मदत करपाक पावले. पूण पळयत जाल्यार थंय वाग नाशिल्लो. तांकां कळ्ळें वेणू तांची फकाणां करतालो. सगळीं रागान परती गेलीं. दुसरे दिसा तिसरे दिसा वेणून अशींच लोकांची फकाणां केलीं. लोकांक आतां ताचो खूब राग येवपाक लागिल्लो. अशे 5-6 दीस जाले आसतले. वेणू असोच झाडार वयर बसून खेळटना ताणें पळयलें 4-5 वाग चरवान भितर सरल्यात आनी तांणी गोरवांक धरपाक मारपाक सुरू केलां. आतां मात खऱ्यांनीच वेणूचेर आकांत आयलो. तो व्हडा व्हडान आड्डलो. वाग, वाग, वाग आयल्यात, वाचयात, वाचयात. तो रडूंक लागलो. ताची आड्डणी लोकांनी आयकली. पूण सगळ्यांक ती फकाणांच दिसली. कोणूच धांवून आयलो ना. हे वटेन वागांनी जायतीं गोरवां मारलीं. वेणू मात कांयच करूंक शकलो ना. बापायक कळटकच बापायन ताका तापयलो आनी बरीच समजणी दिली. इश्टानो, हातूंतल्यान आमकां देख मेळटा. फटकिऱ्या मनशाचेर लोक तो जेन्ना खरें उलयता तेन्नाय विस्वास दवरिनात.